वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा आणि थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलें आयज ब्लॉग केल्यावर आमी करता. सो तुमकां खबर आहा आमी एक प्लॉट घेतला मालवण आनी तुमकां आमी दाखयल्लें आसा. जेन्ना आमी तो व्हिडिओ घातलो पळय जायत्या लोकांनी वॉट्सअप जावं नाजाल्यार इंस्टाग्राम जावं युट्यूबार भरपूर जाणांनी कमेंट केले की खंय हें कशें पडलें कितल्यांक घेतला मागीर कितले स्क्वेअर फीट आसा आमकांय घेवपाक जाय आमी इंट्रस्ट आहा घेवपाक. सो म्हटलें सगळ्यांचे कमेंटाचे रिप्लाय करपाक जावचेंच ना हय का न्ही. सो म्हटलें एक व्लॉग करया आनी जे कितें डावट आहा पळय सगळें क्लियर करया आनी हो व्लॉग न्ही एंड पर्यंत पळयता स्कीप करनाका. सगळें आमी जें इन्फॉर्मेशन मालवणचें जे आमी प्लॉट घेतला पळय सगळें इन्फॉर्मेशन ह्या व्हिडिओन तुमकां पळोवंक मेळटलें कळ्ळें न्ही. स्कीप करनाकात. ओके. तर फर्स्ट आसा जे म्हाका कमेंट केलेले लोकांनी ओके कमेंट केलेले तुमी हें घर सोडून थंय रावपाक वयतले ना हें घर सोडून आमी थंय रावपाक वयचे ना आमी हांगाच रावतली. ते एक धाकटेशें आमी घेतला एक इन्वेस्ट केला कळ्ळें न्ही. थंय आमचे बारीकशें कितें प्लॅन आसा एक कितें म्हणटा तूं हॉलिडे कितें म्हणटलो हॉलिडे होम फार्म हावस अशें कितें एक बारीकसो प्लॅन केला आमी. एक केन्ना आमकां हॉलिडे पडले एक वचून थंय वचून एक रिलॅक्स करूंक मेळटा. सॅटर्डे संडे एक 2 दीस वचून आमकां रिलॅक्स करूंक मेळटा. सो बरोबर हें घर सोडून आमी खंय वयची ना कळ्ळें न्ही. तो एक जालो. नेक्स्ट हें घर तुमचें रेंटाक का म्हटलें म्हाका आयकलें. सो हें घर आमचें रेंटाचें न्ही हें आमचें स्वताचें घर ओन घर कळ्ळें तुमकां. सेकेंड आनी जेन्ना हांवें तो व्हिडिओ घातलो पळय जायते लोकांनी म्हाका कॉल केले तुवें ते कित्याक केलो व्हिडिओ कित्याक लोकांचे दोळे सारके लोकांचे दोळे सारके आसना सगळे लोक तुमचे बरे चिंतना थोडे आसता वायट चिंतता. आय एग्री. जितले लोकांनी म्हाका कॉल करून सांगलें पळय हें प्लॉटाचे बद्दल की आमी दाखयलें म्हणून सगळे लोकांचे कितें म्हटलेलें आहा पळय सगळें सारकें आसा सारकें तुजें. सी भायले सोड आमच्या फॅमिली भितरूच आहा आमचे वायट चिंतनारे सो ते भितर भायले. सो आमी दाखयलें कित्याक लागून सी आमच्या मनान काय अशें वायटपण ना कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी तुमी फॅमिली आमी तुमकां आमची फॅमिली मानता सो कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आमी तुमकां फॅमिली मानता सो आमच्या मनान अशें काय वायटपण ना. इफ जरी तो मनीस आमचें वायट चिंतता तर आमचें वायट जावचेंच ना न्हू ना जावचेंच ना. एक तुमी लक्षांत दवरा. इफ हांव सपोज हेजें वायट चिंतता म्हाजेच वायट जातलें हेजें वायट जावचें ना हेजें बरें जातलें कळ्ळें तुमकां न्ही. सो एक आपलेच लोक म्हणून तुमी आमचेच लोक म्हणून न्ही आमी हें शेअर केलां. एक्चुली आमकां दाखोवपाक नाका आसलेलें कित्याक खबर आहा तुमकां कित्याक लागून तें लोकांचे दोळे सारके नासता लोक वायट चिंतता बाबा हेणें प्लॉट घेतला पण आमच्या मनान कांयच ना. सो हांवें तुमकां शेअर केला एज अ फॅमिली कळ्ळें न्ही. आनी बरी दिसलें कित्याक आमी इन्वेस्ट केला एक प्लॉट घेवपाक आनी जायते लोक घेवंक सोदता. आतांच्या हितून भांगर आनी प्लॉटाक इन्वेस्ट केल्यार न्ही फुडें तुमकां कांयच भंय ना हय न्हू ना कांयच भंय ना. आनी म्हाका बरें दिसलें की आमच्या विश्वासान तुमी आतां घेवंक सोदता. आतां आमी घेतला सो दिसता आसतलें न्ही आमी घेवया एक इन्वेस्ट करून ते मागीर तुमी कितें बांदू किंवा ना बांदू तशेंच दवरा फुडें जावन रेट वाडटलेच तुमी मागीर सेल करूंक शकता दुसऱ्यांक. वाडला एक्चुअली रेट आतां रेट वाडलेले आहा आमी घेतलेले तेन्ना आतां रेट मातशें वाडलेले आहा चड ना मातशें वाडलेले आहा कळ्ळें तुमकां न्ही. सो चिंतूंक ना की शिव असो एक प्लॉट बीन घेतलो म्हणून इतलें इजी ना या कितें आमचें हें घराचें लोनूय चालू आहा पण कितें जावं गोवा नाल्यार गोवाच्या भायरूय एक कितें तरी बारीकशें घेतलें आनी नीडेड जाय प्लॉट जाय कितें जावं एक फ्युचराक कळ्ळें तुमकां इंडिपेंडंट. इफ फाल्यां घेतलें फाल्यां तुमकां नाका बांदपाचें नाका तुमी सेल करा. आयज तुवें घेतला सपोज 10 रुपया तर 10 रुपया उरचे ना वाडटले 15 जातले 20 जातले. सो फाल्यां एक केन्ना गरजेक सपोज पयशांची गरज आसा सामकें तेन्ना अशें आमी सेल करूं शकता प्लॉट कळ्ळें तुमकां न्ही. सो बरी दिसलें. खूब जाणां म्हणटा तुमी कितें बांदतले सी तें दाखयना तुमकां आतां कांय दाखोवचें ना कितें बांदतले पळय आमी ते सगळें शूट करून दवरतले न्हू ना ते सगळें तुमकां दाखयतलें सी तुमकां आतां प्लॉट दाखयला कितें बांदतले तें तुमकां दाखयतलेच न्ही. सो जे कितें आमी कन्स्ट्रक्ट बांदतले पळय ते स्टार्टिंगच्यान तुमकां कांय दाखोवंक वयचें ना. सो इथं काम तेंचें बरे भशेन जावनी मी तुमकां सगळें हांव तुमकां शेअर करतलें. एक तो आमचो एक ड्रीम आमी थंय एन्जॉय करतले आनी आमच्या वांगडा तुमी एन्जॉय करतले. सो इतलें हांव गॅरंटी दवरतां कळ्ळें तुमकां न्ही. सो जालें आनी कांय ना. सो आतां हे प्लॉट खंय आसा खूब जाणां विचारलें हे प्लॉट खंय आसा कितले किलोमिटर आसा हांगच्यान म्हणजे गांव तो खंयचो गांव कितले आमी कितले स्क्वेअर फीट घेतला आनी बारीक सगळें तो शिव तुमकां सांगतलो. सो आतां हें प्लॉट आमकां कशें कळ्ळें तुमकां कशें कळ्ळें आनी कशें आमी चिंतलें घेवपाचें. एक्चुअली हे प्लॉट न्ही तुज्या फ्रेंडान तुका व्हेलें न्ही ना एक फ्रेंडान ताका हें केल्लें. सो जानेवारीन न्ही ना जानेवारी एंड ऑफ जानेवारी शिव जसं पळोवपाक गेलो अशें न्ही की घेतलो म्हणून बूक केला म्हणून आमी पळोवपाक गेले इतले पयस कोण घेतलो
पयस आनी 110 किलोमीटर लागीं ना ते हय म्हणजे 1 hour 35-40 minutes जाता लागता आता रस्तो बरो जाला ते 1.5 वरान सुद्धा पावतले बेगीन रस्तो सांगू तुमकां Superb road आसा. बेस्ट सुपर रोड हा चड ट्रॅफिक ना काय रस्तो बरो हा आणि गांवांनी तूं टायर्डूच जावचें ना इतले तूं स्मूथ रस्तो आसा सो हो गेल्लो जानेवारीन पळोवपाक अशें न्ही घेवपाक लागून पळोवया म्हटलें पयलें ताका सामकें ताका लायक जालें वयर रावला की नाही सामकें वायब ऑन इज डिफरंट अशें ना लोकांक फुलयता अशें ना पूण वायब सामकी डिफरंट सडनली वाव व्हेली व्यू ग्रिनरी थिंगा त्या टायमार जी ग्रिनरी जाले पावस पडटालो तेन्ना न्ही फूल ग्रिनरी थिंगा सिरियसली आमच्यानी घेऊ आनी पळया पयलो मातसो रावलो गेलो न्हू चल वील बूक इट केलें ताणें सगळ्यांनी बूक केलो हांवें बूक केलो आनी 4 जाणांनी बूक केले आनी फ्रेंडान बूक केलो ऑलमोस्ट 20-25 लोक आमी आमचेच माझी फ्रेंड सगळी फ्रेंड्सान 25 लोकांनी घेतलेले घेतलेले आसा आनी तो ओनर ऑल्सो लायक गोवन हा असं ना की तो महाराष्ट्रीयन आसा ओनर गोंयचो आम्ही बोली भियेला आमचे ओनर भायलो आसलो म्हणून पयला सावड्डेचो ओनर तो खंयचो तो? सावड्डे सावड्डे पूण बरो मनीस हा सिरियसली बेस्ट मनीस आनी तो म्हणजे कितें विचारलें न्ही क्वेश्चन आसताले आनी आन्सर बी बरो जाला आमकां पळय तुका इन्वेस्टमेंट करा असो जातलो बरो आहलो बरो एक्सप्लेन केलें सिरियसली सो शूज पयले मागीर शिवान तकले घातले म्हाका सांगलें मागीर सो हांवें तुका म्हटलें न्ही आफ्टर 1 year लायक घेवंक लाव पयलीं म्हाका घेवपाक नाका आसलें कित्याक इतले पयशे इन्वेस्टमेंट हांवें म्हणटा नाका ना म्हणप ना असले काय ना म्हणप ना असं घेवनी म्हटलें सो मागीर हांव वचूंकूच ना म्हणजे हांव हें आसलें न्ही प्रेग्नेंट हांव वचूंकूच ना सो आफ्टर 1 year दिसना आफ्टर 1 year तुम्ही वयरूच पयला तो फर्स्ट टायम हेजे मदीं आमी गेल्ली न्ही मालवण रेहान बी भोंवपाक ते आमी भोंवपाक गेल्ले पण म्हणटालो आमी थंयसर प्लॉट पळोवपाक या पण टायम खंय हा आमी मालवण बरें एन्जॉय करून आमी घरा येयली शिवपाक नेक्स्ट टायम केन्ना या सो म्हटलें शिनाता आनी तेन्ना रस्तो नासलो शिना शिव घेवपा आलो कितें रस्तो करता पळय तेन्ना हांव तुमकां व्हरता हांव सो म्हटलें चल ओनर फाटल्यान लागलो रस्तो केन्ना करता रस्तो बेस्ट केलेलो हांव मागीर हांवें तरी पळोवंकूच आसलेले प्लॉट फक्त मोबायलार पळयताले ते पॉप डिफरंट जाता लागीं पॉप डिफरंट जाता सो मागीर आमी सगळ्यांनी प्लॅन केले आनी पयर आमी वचून पळोवन येयली सामकें तुमकां कितें सांगू इतले बरें आसा रिलॅक्स शांत सामकें कसले कोणाचे किटकिटी ना आवाज ना गाडयेचो आवाज ना रिलॅक्स जेन्ना तूं कितें बांदून ते रावतले पळय आनी पावसान तरी विचारपाकूच नाका इतलो बरो तुमकां व्यू मेळटा इतलो बरो प्लॉट आसा खरें सांगता तुमकां ताका लागून घेतले आमी आनी बरी दिसता की आमचे घेतलेले पळोवन आतां तुमी घेवंक शकता सो बरें आसा सो हे प्लॉटा बद्दल ओके आतां आनी उलोवंक जायना न्ही सगळ्यांनी आतां प्लॉटा बद्दल कितें कितें आहा पळय तुमकां सांगू शॉर्ट तेका तुमी ते गांव आसा पळय ते मालवण आचरा रोड तो आनी विलेज नेम आसा अडवली गांव तो आनी टोटल प्लॉट्स आहा 133 प्लॉट्स तो मोस्ट ऑफ द गोवन लोकूच घेतलेले आहा अराउंड 40% गोवन लोकूच घेतलेली का आमी शॉक पळोवन तोय म्हणून म्हणटा तो घेतला पळय अरे तुम्ही सगळी आमचे गोंयचीच लोक वाव सेट व्हेरी गुड पण आमचे टोटल एरिया आहा ते 289 स्क्वेअर मीटर आनी आचरा बीच आसा पळय थिंगासून आचरा बीच 15 किलोमीटर 14 to 15 किलोमीटर बीच आहा थिंगा आनी रस्तोय बरो थिंगा मदीं गांव मेळटा आनी पेट्रोल पंप विथीन 3 or 4 किलोमीटर पेट्रोल पंप आहा डिझेल आनी पेट्रोल पंप थिंगा लागीं आसा मागीर पंचायत लागेल सकयल देवलो न्हू प्लॉटा कडेन पंचायत टेन्शन ना कितें एनओसी घेवपाक कितें लागीं टेन्शनच ना वॉकिंग डिस्टन्स थिंगा मागीर मालवण आसा ते 22 to 24 किलोमीटर मालवण आसा बीच मेन बीच आहा मालवण बीच ओके 22 to 24 किलोमीटर एक्झॅक्टली हांव ती मार्क करून हांवें तेतून भितर आसा आनी टोटल आहा ती एन ए प्लॉट सगळी एन ए प्लॉट्स विथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ड्रेनेज विथ टार रोड्स 9 मीटर विड्थ आहा टार रोड थिंगा आनी वेल हेजी बोर वॉटर सॉरी थिंगा बोर मारलेले आहा बोर आमकां वयर टँक बांदतले आमकां सगळ्यांक व्हडलो टँक बांदतलो आमकां आतां एम ए एंड सगळो टँक बांदतलो सो आमकां PWD वॉटर ना थिंगा ओन्ली वेल वॉटर थिंगा मेळटा
तुम्ही पयलीं आसतले अशें आसा ड्रोन आनी प्लॅनूय तुमकां दाखयल्ले आसा. आतां खूब जाणां म्हाका कमेंट केलेले की इंस्टाग्रामार आमकां घेवपाक जाय, आमकां इंट्रस्ट आहा. हांवें न्ही एक वेळा रायट ऋतू आयलो, तो गेल्लो खेळपाक. हाय कर खंय. हां चल बाय. जायते लोकांनी म्हाका इंस्टाग्रामार न्ही मॅसेज केल्ले आमकां नंबर दी, आमकां इंट्रस्ट आहा घेवपाक. सो डायरेक्टली हांव न्ही त्या ओनराचो नंबर हांव दिवं शकना, कळ्ळें तुमकां न्ही. तो म्हणटा कितें तुमी इंट्रस्टेड जाल्यार तेन्ना तूं म्हाका एक कॉल करा म्हणून म्हाका. सो इंट्रस्ट तुमकां इंट्रस्ट आहा जाल्यारूच. सो हांव कितें करता, पयलीं तुमकां न्ही शिवाचो नंबर दिता. की मदीं न्हू ब्रोकर नंबर दिवंक शकता, पूण कित्याक 2% घेतलो न्ही, बेस्ट तुमकां 2% दिवपाक नाका, हांव डायरेक्ट नंबर दितलो. कळ्ळें न्ही, तुमकां बरी न्ही. आमकां न्ही मदीं पडपाचें नाका. सारकें. तुमकां हांव शिवाचो नंबर दिता. कितें डावट्स क्लियर करपाक जाय शिवार तुमी उलयात, तो तुमकां ताजो ओनराचो नंबर दितलो. आनी तुमकां कितें जाय तें तुमी फुडें वचात. डायरेक्ट उलयात. Direct ऑलरेडी आमी उलयात. नंबर दिले, कोणें कॉल केला म्हाका न्ही. आतां आयज सगळ्यांनी दिलाय आयज दोग जाणां नंबर, आयज दोग तीन जाणां जाण. 3 जाणां कॉल केलेले आमची यूट्यूब फॅमिलीन, जे इंस्टाग्रामाचे म्हाका कॉन्टॅक्ट आसलेले. उलयले हेजे कडेन उलोवन मी शिवान ताका ओनरचो नंबर दिलो. सो डायरेक्टली हांगा आमी ओनरचो नंबर घालूं शकना, ह्या ओनरचो नंबर घालता. कित्याक सांगता खबर बेस्ट ताका न्ही. सॉरी हां तुमी रागार जाता की बेस्ट घेता कोणी मारल्या फोन तेका तो केन्ना खंय आसता कामाक आसता, बरोच ना न्ही. तो बिल्डर असो की तो कॉल तो रिसीव करना, कॉल घेता. केन्ना बाय चान्स तुम्ही बिजी आसलो जाल्यार तो फोन घेता, तुमी बेश्टे वाट तुमकां तुमी जाल्यार फोन घेना. फोन घेना. तसो हांव कनेक्ट करून दिता म्हाका. शिव तुमी शिवा हांव तुमकां शिवाचो नंबर दिता. तुमी तेजे कडेन उलयात. आनी कितें तुमकां डावट्स आहा हे प्लॉटा बद्दल की हेका सगळें खबर आहा, हेणे घेतलेले आसा, सगळें व्हॉट्सअप करता टेन्शन. सगळें व्हॉट्सअप करतलो. बिफोर टॉकिंग टू हिम तुमकां सगळी डिटेल मेळटले. हय. देन फायनल तुमी डायरेक्ट उलया. पेमेंट कितें उलोवपाक Payment तुमी कितें उलया. हांव तो मदीं पडना तिका. आमकां हेजे मदीं पडपाचें नाका, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो म्हाका एकूच बरें दिसता की आयज आमचे विश्वासान तुमी घेवंक शकता. Seriously. आनी खरें करा तुमी, घ्या तुमी, तुमकां कितलें जाय इन्वेस्ट करा, कळ्ळें तुमकां न्ही. फार्म हाऊस रँट तुमकां 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 जाय अशें न्ही की तुमकां भानूकूच जाय, फार्म हाऊस तशेंच दवरा. तुमकां Enjoy नाका करा English. जाल्यार फुडें तुमी सेल करा, तो डेट मेळत जाल्यार. इजिली हां. कळ्ळें तुमकां. आतां कांय सोडप ना, मेळटा तें घेवपाचें. जरी आमकां आमी आतां गोंयांत न्ही घेवं शकना, तुमकां खबर आहा कितले रेट वाडलेले आसा. आमच्या इतले येपत ना ते घेवपाक. सो एटलीस्ट भायर तरी भायर चल घेवन दवरुया, फ्युचर कोणें पयला. मागीर आनी म्हणप ना शी तो प्लॉट आसलो आमी घेवंक ना, अशें आमकां हें जावपा नाका. सो कळ्ळें तुमकां न्ही. इतलें आमी तुमकां गॅरंटी दिता, पेपर वर्क बीन सामकें बेस्ट आहा तेंचें, सारकें आहा. म्हाका पयलींच म्हाका केन्ना आमी फेब्रुवारी 23 हांवें रजिस्टर केला. विथीन 45 days म्हाका ईमेल अर्जंट हिंगा गोंयान म्हणटा 114 फॉर्म. ओके 140. थिंगा गोंयान म्हणटा 114 फॉर्म म्हणटा, पूण थिंगा आसा 7-12. म्हाका स्वता तो ओनर येवन म्हाका दिवंक जाय. सगळ्यांचे कोणा 12 प्लॉट्स आसलेले सगळे म्हाका हाडून दिले तेंच्यांनी. सगळें घेवंक गेले सगळे येवन. आतां मागीर नेबर आहले, मागीर आमचे फ्रेंड सगळे 7-12 सगळे वांगडाच येले. आतां आमचे 10-11 आहले म्हाजे खातीर. सो आतां आमचे प्लॉटाचे पेपर हातीन येयल्ले आसा, म्हणून तुमकां मागीर हांवें शेअर केला तो व्हिडिओ. कित्याक जो पर्यंत आमचे ते प्लॉट आमच्या नांवार जायना तो पर्यंत आमी कशें हें करपाचें, कित्याक सांगूं शकना. ट्रस्ट उरून जाली. ट्रस्ट न्ही, कित्याक सगळे आमचे पेपर बी सगळे आमच्या हातीर येयल्ले आसा. आतां ते प्लॉट आमचे जाले अशें आमी म्हणूं शकता. सो मागीर आमी चिंतलें की तुमकां शेअर करया. सो खूब जाण लोक हॅप्पी जाला, कित्याक आमचे युट्यूबार न्ही फॅमिलीनी अशे लोक आसा दुसऱ्यांचे बरें चिंतता. आमी कितें घेतलें न्ही तांकां लायक जाता, तेमी हॅप्पी जाता, की ते हॅपिनेस पळोवपाक आमकां खूब लायक. थोडेशे आसतले तांकां हॅपिनेस मेळना, ते सोडून दिसता की आमी कितें घेतलां म्हणून तुमकां हॅपिनेस मेळटा, ते पळोवपाक जाय आमकां हॅपिनेस, हय का न्ही. जेन्ना आमी कितें बांदतले न्ही तुमी आनी हॅप्पी जातले. तुमी जेन्ना म्हाका मेळपा येतले पळय तुमकां हांव थंय घेवन वयतलें. पार्टी मागीर पार्टी करया, बरें थंयसर तुमकां ब्लॉग पळोवंक मेळटले. पयलीं म्हणजे आमकां थंय पयलीं झाड लावंक जाय. कितें जाता खबर आहा, आतां पळय झाडां कापून आमी जागो घेता. सो आमचे अशे प्लॅन आहा की धाकटे बांदता किंवा व्हडले बांदता, आमकां थंय ग्रिनरी जाय. झाडां मात भरपूर लायात. तुमकां सांगता, इफ तुमी खंय बाबा जागो घेता कितें बांदता न्ही, झाडां लायात. कित्याक आतां खबर आहा झाडां कापले वयतात कित्याक जाग्या लागून. सो आमकां जायी जागोय जाय आमकां. कितें करता झाडां कापलेली वयता, जितले कापलेले वयता तुमी कितें बांदता तितून सायडीन सरावंडींग भरपूर झाडां लायात. तुमी पयलें आसलें आमच्या बाल्कनी, जरी आमी फ्लॅटान रावता आमच्या बाल्कनी भरपूर झाडां आहा. सो झाडां खूब इम्पॉर्टंट. सो झाडां आमी लायतली. म्हाका कमेंट केल्ली की नाल्लाचे मँगोचे लाय. येस शुअर ते लावकूच जाय. ते लायले न्ही तुका फुडें सामकें बिजनेस तुका आंब्याचो कळ्ळें तुमकां न्ही, आंब्याचे केळीचे एक बरें न्ही. घरांत तूं रायलेले फ्रुट्स तुका खावंक मेळटले. दुसरें आतां आमी लायतले ते मँगो जाता म्हटल्यार की आमी मागीर जाणटे जातले, पण आसूं आमची भुरगीं खातली ना. सो आतां फर्स्ट आमचो प्लॅन आसा कंपाऊंड. ते तुका दाखयतलें हांव व्हिडिओ. कंपाऊंड बांदतले पयलीं
आणि सायडीन झाड लायतले Yeah, full. आणि झाडां लायले All म्हणजे four sides, huh? 4 सायड झाड लायतले आणि थंयसर आमी एक केअर टेकर दवरतलो आणि हे झाड केन्ना लायतले आमी पावस स्टार्ट जावच्या पयलीं मे एंडाक कित्याक तेन्ना झाड लायले न्ही आमकां उदकाचे मातशे प्रॉब्लेम जावचो ना खरें, 4 म्हयने पावसाचो जाता. 4-5 म्हयने पावसाचें उदकूच पुरो आमकां ते जालें आतां झाड लायलें म्हटलें की आमी हांगा आसतली तर केअर घेतलो कोण सो थंयसर आमी केअर टेकर दवरतले तेंचूच कसं गांवचो म्हणजे हांवूच न्हू हा म्हणजे आमचे कितले प्लॉट्स आहा फ्रेंड्स सगळा पळय हय. आमी सगळे ते गांवचे एक मनशां धरले दवरतले तिमी प्लॅन केला झाड लावपाची बी Correct. अशें. कोण तेका जाय न्ही केअर घेवपाक पानां काडले सुकलेले पडलेले पानां काडपाक क्लीन तरी जाय तेकाय मातसो तेकाय मातसो काम बिझनेस मेळ्ळें. काम मेळ्ळें कोण गरीब तूं मालवण एक गरीब म्हणजे गांव तो कसो कळ्ळें तुका लोक गरीब Village, मातशे village. कळ्ळें तुका विलेज सो कोणा तरी एक काम मेळटलें हय का न्ही काय ना ताणें फक्त उदक घालपाचें आनी एक सरावंडींग 2 वरां काम टोटल हय क्लीन करपाचें सो एक कोणाक तरी आमी दवरतले सो एट प्रेझेंट आमचो हो प्लॅन आसा कंपाऊंड आनी झाड हे 2 जाले सुशेगाद इथे पावस मातशे सोंपले बी मागीर स्टार्ट करपाचें आमचें Correct, कितें of प्लॅन आहा पळय ताका लागून मातशें हें लागता न्ही सो हांव म्हणटा अशें आतां चड गडबड करनाका सुशेगाद कर म्हटलें सो पयलीं झाडां आमी लावन घेवया आणि मग म्हणून झाडां कापला पळय हा तेकाय सांगूंक की बाबा इतली रस्त्यार एक झाडां लाय म्हणून हय यांची बरी पडटा न्ही ग्रीनरी गिरनरी आमकां गिरनरी जाय आमकां झाडां जाय कित्याक खूब गरजेचें झाडां खूब गरजेचें नासलें खबर तुका चड आमी गेले तेन्ना फर्स्ट टायम ते झाडां कापला पळय झाडच ना तिका चड नासलें व्हडली व्हडली काय झाड माड बी असं व्हडले व्हडले माड बी अशें नासलें काय नासलें न्ही सायडीक कोकोनट ट्री न्ही म्हणजे मँगो ट्री हय सायडीन मँगो ट्री आसा 2-3 आहले ते तिका मँगो आतां कोण खायना दिसता कित्याक ते बरें ना दिसता धाकटे आहले ते. धाकटे आसा मँगो बी जाला सो थंय नर्सरी बी आसा झाडां बीचे टेन्शन ना आमकां थंय नर्सरी आसा एक दीस वचून चूज करूंक जाय आमकां बरे फुलांचे After 15 बोगन विला नेक्स्ट मंथ शी खूब प्लॅन आसा की आमकां हांगा फ्लॅटान करपाक जायना एक घर आसप आनी थंय डिसायड करप बाबा कितें लावूंक जाय कितें नाका ते थंय आमी करतले बरो प्लॅन आसा आमचो पळया कशें काय ते सगळें देवाच्या हातीर आसा बरे भशेन जाल्यार पुरो म्हणटा Yeah, आनी काय ना ताका लागून तुका हांव पयलीं कांयच दाखयना तें काम जावं न्ही मागीर तुमकां सरप्रायज मागीर उद्घाटन करुया मातसो टायम लागतलो पळया कशें जाता तें आतां पळय कोण तुमी आमची इटी फॅमिली तुमकांय घेवंक दिसता तुमकांय मनाक भंय आसतलो बाबा पेपर वर्क बी सारकें आसतलें काय ना की फाल्यां कितें लूटपाट जावंक जायना सारकें. धोका कडेन जावंक जायना सो तुमी आमचे विश्वास करा की आमी घेतलेले आहा आनी पेपर तुमकां दाखयता हांवें सारकें हातीर आमचे पेपर आसा ते प्लॉटाचो पेपर हे पळय ते प्लॉटाचो पेपर आमच्या हातीर मेळ्ळले आसा तर काय अशें भिवपाची गरज ना आनी हें कितें म्हणटा सुना तेका कितें म्हणटा 7-12 7-12 अशें म्हणटा 7-12 एका म्हणटा 7-12 कोणा प्लॉटाची आयडिया तांकां खबर आसतली म्हाका कांय खबर ना सो प्लॉटाचे जे पेपर्स आहा पळय आमच्या हातीर आसा काय अशें लूटपाट ना फसवणूक ना कांय ना तुमी वचा जागो पळयात आनी घेयात नाही, नाही, सिद्धी, नाही. Cool place. बेस्ट कूल प्लेस बीच लागीं आसा मार्केट लागीं आसा तुम्ही पयलीं आसता मार्केटान गेले मार्केट लागीं आसा पेट्रोल पंपूय ते आसा अशें Yeah. गांव म्हणजे गांव अशें ना विदिन 5 किलोमीटर पेट्रोल पंप रायट सायडीक पेट्रोल पंपा बीच आसा तुम्ही पयलीं आसता बिचार तर आमी दाखयलें न्ही पेट्रोल पंप म्हणून दाखयलें बीच पळया तुमी बीच चड लोक ना शांत सामकें कळ्ळें तुमकां न्ही सो बरें आसा खूब लायक जाला आमकां असले प्लेस मेळपाक सामकें डिफिकल्ट आहा तुमकां सांगता खूब डिफिकल्ट अशे प्लेस मेळपाक सो जालें आसा कितें जावं जायत्या लोकांनी घेतला चडशा लोकांनी गोवन 40 गोवन लोकांनी चड घेतला प्लॉट सो बिगिनर तुमकां नंबर दिता बिगिनर शिवाय कॉल करा की चड प्लॉट ना 10 ते 12 की 10 का 12 आसा आतां लॉटरी तुमी बिगिनर कॉल करतले तुमकां शू ओनरचो नंबर दितलो मागीर तुमी उलया ओनरा कडेन तसो तुमी बिगिनर कॉल करा सो बट तेजे पयलीं बिगिनर व्हिडिओ करया म्हटलें की मागीर तुमी म्हणटले हांव रिप्लाय करचें ना म्हणटलें सो हांवें तेजो रिप्लाय करूंक ना कमेंटार कित्याक हांवें फक्त सून वील शेअर अशेंच म्हटलें हांवें कित्याक सगळ्या बरें पावलें बरें न्ही सो आनी कांय ना इतलेंच सो होप तुमकां सगळें आमी कितें सांगलें तुमकां कळ्ळां आसतलें कळना जाल्यार तुमी शिवाक कॉल करून तुमी विचारूं शकता ओके सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनला सबस्क्रायब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन